मगो लढोवची ना लोकसभा वेंचणूक आनी म्हापशेची पोटवेंचणूक अजुनूय तेंको सरकाराक मात तेंको चालू दवरचो आनी वेंचणूकांनी कोणाक तेंको दिवचो हाचेर निमणो निर्णय 8 एप्रिलाक। गोंयभर सुरू जाली 10वीची परीक्षा। वेंचणुकेच्या जोरा परस परीक्षेचो जोर चड खर। परीक्षा सोंपतली 19 एप्रिलाक। काँग्रेसीचो सारदीन आनी आपाचो एल्विसान फॉर्म भरले दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेचे। भाजपाचो जोशुआ आनी सोपटेन फॉर्म भरले म्हापशें आनी मांद्रेच्यान। जामावलेचो फामाद दामबाबाचो गुलाल जालो मंगळारा व्हडा उमेदीन। रंगांनी भरून गेलो देवळाचो प्राकार। सगळ्या थरांतल्या लोकांनी गुलाल मारून घडयले एकचाराचे प्रदर्शन। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। निमणे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान थारायले लोकसभा वेंचणुकेक उबे रावप ना आनी म्हापशेची पोटवेंचणूकय लडोवप ना। मांद्रेचेर बुधवारा निर्णय जाहीर जातलो। तशेंच ह्या सरकाराक तांचो अजून तेंको आसा, पूण सरकाराचो तेंको आनी वेंचणुकेत कोणाक तेंको दिवपाचो हाचेर मात निमणो निर्णय जातलो 8 एप्रिलाक। हाचे पयलीं लोकसभेत भाजपाक तेंको दिवपी सुदीन ढवळीकरान सांगला, हे खेपेची वेंचणूक वेगळी जातली। ताणें भाजपा फुडाऱ्यांचेर अक्षरशः फोग काडला। मंगळारा सुदिनान लांबलचक पत्रकार परिशद घेतली आनी नितीन गडकरी धरून सगळ्या भाजप फुडाऱ्यांचेर फोग काडलो। मात लोकसभा वेंचणुकेत आनी पोटवेंचणुकांनी कोणाक तेंको दितलो तें अजून ताणें सांगलें ना। पयलीं तांणी म्हणिल्लें सुदीन दक्षिणेच्यान जाल्यार नरेश सावळ उत्तरेच्यान लोकसभा वेंचणूक लडयतले। पूण आमी तातूंत पडचे न्हय अशें म्हाका दिसलें, म्हाका नरेश सावळाक दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी कमिटीक कळयलें। तेच्या फाटलो हेतू इतलोच आसा की 20 दीस उरल्या आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ एंड सावथ आमी पावूंक शकना। आनी फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर दुखणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी उडोवपाक उबे रावले। सगळे फॉर्म भरून जाल्या नंतर विड्रॉल जाल्या नंतर कोणा सपोर्ट दिवचो हे डिसिजन आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीन येता त्या 8 तारखेक घेवचें असो सुतोवाच आमी दोगांनी मगो पक्षाक केला। एक आमचो जो म्हापसा मतदारसंघ आसा तातली जी बूथ कमिटी आमची आसा त्या बूथ कमिटीचें धोरण अशें आसा की आमी इतल्या वर्सां थंय वेगवेगळे तरेन वेगवेगळो पाठिंबो दिलो आनी ह्याय इलेक्शनाक शक्यतो तशेंच करून ते जे धोरण ठरयता ते मगो पक्षाची केंद्रीय समितीक मान्य आसा। तिसरी गोश्ट आसा ती रिगार्डींग मांद्र्यांत आमचें डिस्कशन जाल्लां। बाब लहू एक गोश्ट उलयलो, पूण खुद्द लहू त्या नंतर ज्या वेळार लहू जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो हांव ताका कांय म्हणना। रत्नकांत म्हार्दोळकर जो ट्रेजरर, आप्पा तेली आनी परशुराम कोटकर अशे 4य जाण म्हणून थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावला जीत आरोलकार, ताका आमी पाठिंबो दितलो म्हणून त्या वेळार तांणी डिक्लेअर केलो। त्यानंतर ते मगो पक्षाच्या बैठकीत त्यांनी हाडूं ना, पूण ते स्वता थंय तांचें ऑफिस ओपन करपाक गेल्ले। तो सुतोवाच आज राती पर्यंत कितें तो कळटलो। मगो पक्ष शिरोडेच्यान वेंचणूक लडयतलो हे 2017ची विधानसभा वेंचणूक जातकीर रोखडेंच थारायिल्लें, कारण तो काँग्रेसीचो मतदारसंघ जाल्लो। पूण अचकीत काँग्रेसीचो आमदार सुभाष शिरोडकारूच उठलो आनी भाजपांत आयलो। ते भायर दीपकान शिरोडेच्यान उबो रावचें हो आपलो पुराय कुटुंबाचो निर्णय अशें सुदीन म्हणटा। दीपकाचो जेन्ना विशय आयलो आमच्या घरांत तेन्ना 25 वर्सांचो एक हांव आशिल्लो। 25 फॅमिलींतल्या घरांत 24 जाणांनी दीपकाक उबो राव म्हणून सांगलो। हांव फाटीं रावलो कित्याक हांव तातूंत डिस्कशनाक घेवना, हांव मंत्री आशिल्लो म्हणून हांवें एश्युरन्स दिवनाशिल्लें। हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया, दीपक विड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग, तुमकां जाय जाल्यार। हांवें तांकां कोणाकूच एश्युरन्स दिवना, तांकांय दिवना। आनी नितीनजी गडकरीक हें केन्ना हांवें सांगिल्लें, नितीनजी गडकरीक हांवें सांगिल्लें 3 म्हयने पयलीं। हांवें मनोहर पर्रीकराक केन्ना सांगिल्लें, फाटलें इलेक्शन जालें तेन्ना, कारण म्हाका कळ्ळें की आमचो जो प्रियोळ मतदारसंघ आसा तो एसटी जाता। मगो पक्षाक
फोंडे वाठारांत बरें स्थान आसा आनी मोगो पक्षान त्या खातीर इमिजिएट इलेक्शन जाले बरोबर 2 म्हयन्यांत फाटले 2017 मोगो पक्षान शिरोडा काम चालू केलें. कर्मधर्म संयोगान सुभाष शिरोडकार BJP आयलो ती गोश्ट थंय काँग्रेसचो सीट आशिल्लो आनी हे सगळो सुदैव हांवें दोगांय कडेन केल्लो. सुदिनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो आनी ताच्या हेर दोन्ही आमदारांक भाजपांत व्हेलो, तरी पूण मोगो पक्ष अजून भाजपाच्या युती सरकाराक तेंको दिता अशें सुदीन म्हणटा. पूण त्याच वेळार भाजपाचे 3 आमदार मायनी परत सुरू करपाक फेल जाले अशेंय तो तितल्याच नेटान म्हणटा. तेन्ना मोगोची नक्की चाल कितें तें अजून समजना. कारण विनोद तेंडुलकराक हांवें निवडून दिला, नाल्यार विनोद तेंडुलकार जावचो नाशिल्लो. इतले वचून काँग्रेस म्हाका सांगताली दिपका उबो कर ना म्हणून सांगलें. आनी आसतना विनय तेंडुलकर जर कितें उलयता जाल्यार ताका उरतना ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ MGP जालो. 3 मतां त्या वेळार MGPची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर जालो, नाजाल्यार तो जावंक शकनाशिल्लो. नाजाल्यार काँग्रेसचो नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो राज्यसभे मेंबर जातलो आशिल्लो आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तें करूं शकताले, पूण आमी केलें ना. MPs have failed in to restart the mining. हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांच्या कल्याणा खातीर. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो पूण मोगो पक्ष विलीन करचो ना. As on today we have supported them. As on today we have supported them. They have not withdrawn the letter which is given to BJP government. BJP government not led by we have supported the BJP government. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. 10वीची परीक्षा मंगळारच्यान सुरू जाली. हे परीक्षेचे मुखेल विषय 12 एप्रिल मेरेन सोंपतले, मात हेर थोड्या विशयांची परीक्षा 21 एप्रिल मेरेन चलतली. परीक्षेच्या पहिल्या दिसा खूपशे विद्यार्थी आपल्या पालकांक वांगडा घेवन आयिल्ले. दर एकल्याच्या तोंडाचेर परीक्षेची उमळशीक दिसताली, कारण त्यांच्या शैक्षणिक मळावयलें हें तांचें पयलें म्हत्वाचें पावल. पणजे पीपल्स हायस्कुला कडली ही भुरगीं पळयात. नहीं डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं था. कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बहुत इजी था. ग्रामर भी अप टू मार्क था. अच्छा था. Today was our English paper. It was really very easy. So today was the first day. So it was good. Next paper? So tomorrow is our holiday. So the next paper is history on Thursday. बरो गेलो पेपर. इजी बीन सेट आशिल्लो. आतां नेक्स्ट पेपर पळोवया. शिकल्यार बरें जातलें न्हू. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत. मंगळारा 7 उमेदवारांनी लोकसभा आणि पोटवेंचणुकांचे उमेदवारी अर्ज भरले. भाजपा उमेदवार दयानंद सोपटेन मांद्रेच्यान जाल्यार जोसुआ डिसोजान म्हापशेच्यान, तशेंच काँग्रेस उमेदवार महादेव नायकान शिरोडेच्यान. ते भायर काँग्रेसीचो उमेदवार फ्रांसीस सार्दीन आनी आपाचो उमेदवार एल्विस गोम्सान दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभा वेंचणुकेचे फॉर्म भरले. काँग्रेसींतल्यान भायर सरिल्लो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन आपल्या वाडदिना दिसा मांद्र्या पोट वेंचणुकेचो फॉर्म भरलो. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, भाजपा गोंय मुखेली विनय तेंडुलकार, सरचिटणीस सदानंद तानावडे आनी हेर कार्यकर्ते अर्ज भरतना हाजीर आशिल्ले. आदरणीय आमचे मनोहरभाई पर्रीकर, जाचे बरोबर हांवें पयलीं सुरवातीक 12 वर्सां काम केल्लें. खूब शिकयलें म्हाका ताणें. शिक्षण म्हणटा तें भरपूर दिलें. प्रामुख्यान संघटना कशी आसची, पक्ष बांधणी खातीर ऑर्गनायझेशन कशें आसचें भरपूर ताणें शिकयलें. आज खऱ्या अर्थान आमकां गरज आहा जी तेंची ह्या गोंयच्या जनते खातीर, गरीब गोंयच्या जनते खातीर जी अधुरी स्वप्नां आहात, ह्या गोंयच्या विकासा संदर्भात जी अधुरी स्वप्नां आहात, ही स्वप्नां पूर्णत्व करप ते काम आमी मनानसून आमी एक शपथ घेता की तेंची जी अपुरी रावली कामां, अपुरी रावली इच्छा, अपुरी रावली ह्या गोंयच्या जनते बद्दल जे कार्य जे आसा हे नक्कीच आमी फुडें व्हरतले. तुमच्या मधलो जोश, तुमच्या मधलो उत्साह हे दाखोवन दिता की 23 तारखेचो रिजल्ट कितें जातलो. हे 23 मेची वाट पळोवपाची गरज ना. आजूच आमी सांगूं शकता की आमचो मांद्रे मतदारसंघ हो मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतलो. दयानंद सोपटे हे पूर्वाश्रमीचे भाजपचे, ते परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन आयल्या. तांच्या घरात आमी आमच्या घरात तांचें स्वागत करता. आमी स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर हांचो आशिर्वाद घेवन ते परत एकदा भारतीय जनता पार्टीन आयल्या. कित्याक आयल्या
तर फक्त मांद्रे मतदारसंघाचो विकास विकास आणि विकास तुमचो सगळ्यांचो विकास जावपाक जाय. ताच्या फाटल्यान आपलो खंयचोच स्वार्थ ना. आपलो विरोधक सुभाष शिरोडकराक काँग्रेसींतल्यान भाजपात घेतिल्ल्यान फुर्योज जाल्ल्या भाजपाचो आदलो आमदार महादेव नायकान मंगळारा काँग्रेसीचे फॉर्म भरले. म्हाका खात्री आसा की आतां जी पोटनिवडणूक आसा ते पोटनिवडणुकीत काँग्रेस पार्टी 100% जिखतली. सगळ्यांनी एक संकल्प केल्लो आसा की जो विश्वासघात कार्यकर्त्या कडेन जाला, काँग्रेस पक्षा कडेन जाला, ताका बुद्ध शिकोवपाची, तांकां देख शिकोवपाचो एक अत्यंत सुवर्ण संधी शिरोडेच्या जनतेक आयिल्ली आसा. सर्गेस्त माजी उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाचो पूत जोशुआन मंगळारा आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. The way I look at it, there's a lot of ongoing work that is in the pipeline that is going on. It may not be there out on the field, but it is in process. So it is my priority to get those works done first. कितें आहा तें फॉलो अप करून CMन अश्युरन्स दिल्लेलें आसा की तेणें म्हापशे खातीर आपूण स्वताक लक्ष घालतलो and he will monitor things on a daily basis. So he has assured me that support. So by the time this term is, the remaining 3 years are over, he has assured me full support that all pending works, all works that are in the pipeline will be completed. मंगळारा गोवा सुरक्षा मंचाच्या 2 उमेदवारांनी आपले अर्ज भरले. नंदन सावंतान म्हापशेच्यान अर्ज भरलो. अर्ज भरतना पक्षाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकार हाजीर आशिल्लो. शिरोड्याच्यान संतोष सतरकारान आपलो अर्ज भरला. आम्ही जेन्ना शिरोडेचो विचार करता तो पयलें आसतलें की शिरोडे जो आसा खूब मागास जाल्लो आसा. गेला जो डेवलपमेंट जाय आशिल्लो तो जावनासलो आनी आतां जे उमेदवार आसात जे बाकीचे पार्टीचे ते पयल्या लोकांक म्हाका हे फाटी लोक तिंगा नाकारतले आनी गोवा सुरक्षा मंच जे प्रमाणे आतां आपले तत्व घेवन वयता आनी हे तत्व आमी पार्टी कायम दवरतले आनी फाटी आमकां आशा आसा की आमी हे वेळा आमी 100% जिखतले. आमकां खात्री आसा की सद्याचे जे राजकारण म्हणजे अत्यंत वजडें राजकारण जे चल्लां गोंयांत तें रिप्लेस करपा खातीर म्हापशेंतलो सुज्ञ मतदार आमकां निवडून दितलो आनी गोंयाच्या राजकारणाक एक नवी दिशा दिवपाचें काम करतलो. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंय उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनान आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकर, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, गोंय काँग्रेसीचो मुखेली गिरीश चोडणकर आनी हेर फुडारी अर्ज भरतना हाजीर आशिल्ले. आमी लोकांक आश्वासनां दिल्लीं आसात की जायते प्रश्न जे आसात गोंयचे ते आमी लोकांच्या आदारान आमी सुटावे करपाक प्रयत्न करतले आनी हांव जाणू की जायते तांतले प्रश्न सुटावे जातले. ह्या देशांत परत एकदा लोकशाहीची परीक्षा घेवपाचो प्रयत्न चल्ला. आमी मानतात की लोकशाहीत 5 वर्सांनी प्रजेन निवडून दिल्लो मनीस हो सरकार फॉर्म करता, मेजॉरिटी मेळटा तो. आज दक्षिण गोंयांत आमचो कॅन्डिडेट बाब सार्दीन जाका दक्षिण गोंयांतल्या लोकां कडेन वळख करून दिवची पडना ताका कॅन्डिडेट म्हणून काँग्रेस पक्षान आज फिल्ड केल्लो आसा. आनी म्हाका खात्री आसा देशांत आनी गोंयांत जें वातावरण आसा आमी पळयतात जें वातावरण आसा त्या वातावरणाचो अत्यंत बरो फायदो काँग्रेसचो पक्ष, काँग्रेसचे आमदार आनी काँग्रेसचे कार्यकर्ते घेतले आनी बाब सार्दिनाक परत एकदां आमी पार्लमेंटाक धाडटले असो आमचो निर्धार आसतलो. दक्षिण गोंयांतल्यान आपाचो गोंयचो निमंत्रक एल्वीस गोमसान आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. वॉयस इन पार्लमेंटूच न्हय आख्या देशभरान हो गोंयकाराचो आवाज पावतलो थ्रू द आम आदमी. कित्याक हो कॉमन मॅनाचो प्रश्न जाल्लो आसा. आज जे चल्ला राज्यान तातूंत कॉमन मॅनाक आम आदमी सामान्य मनशाक कांयच ना. ज्यो उडयो मारता, जो घातपात जाता, जो विश्वासघात जाता ताचेर निशेध म्हणून चड करून आमच्या फाटल्यान लोक आसा आनी ह्या सगळ्या गोंयकारांक म्हणजे संतापलेलो गोंयकार जो आसा तो आज हे इलेक्शनाची वाट पळयता. आमचे खबराकार म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पर्यावरण खात्यान मोपा ग्रीनफिल्ड विमानतळाक दिल्लो पर्यावरण दाखलो सर्वोच्च न्यायालयान आडावन दवरला. ताचो कितें परिणाम जातलो हाचेर चर्चा करपाक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बसका आपयल्ली.
सर्वोच्च न्यायालयान हो विषय तज्ञांचे समितीकडेन सोपयला. भौशीक बांधकाम मंत्री दीपक पावसकारान मंगळारा आपल्या कामाचो ताबो घेतलो आनी 3 घोशणा केल्यो. जायकाची सगळी कामां 6 म्हयन्यां भितर पुराय करतलो. सगळे महामार्ग फुडल्या वर्सा भितर तयार जातले आनी सगळ्या शारांनी घरातले म्हेळे उदक व्हरपाच्यो लायनी तयार जातल्यो. फाटली 15 वर्सां सुदीन ढवळीकर काँग्रेस आनी भाजपाच्या राज्यांत भौशीक बांदकाम मंत्री आशिल्लो. पूण नवो मुख्यमंत्री येतकीर राती भितर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत बंड जाले आनी सुदिनाक सरकारांतल्यान भायर मारून पावसकार नवो भौशीक बांदकाम मंत्री जालो. मंगळारा मंत्रालयात येवन ताणें सगळ्या अभियंत्यांची बसका घेतली आनी उपरांत गोवा 365 ही माहिती दिली. PWD डिपार्टमेंटाचे आज म्हाका मिनिस्ट्री म्हणून ताबो घेतला हांवें काल आनी आयच्यान आमचे डिविजन 1 to डिविजन 24 म्हणजे 24 डिविजन आसा आनी 24 डिविजनाचे आमी जे आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर SC आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर हांकां आमी आपयले आनी टोटली प्रोजेक्टांचो रिव्यू आमी घेतलो. तशेंच आमी नॅशनल हायवेचे आमचे ऑफिसर जे आसा तांकांय आपयले. तशेंच सिवरेज कॉर्पोरेशन आसा आमचे कडेन तेंच्या ऑफिसरांक आपयले. जायकाचे जो विशय आसा जो सावले डॅम साकून मार्मुगोवा हो जायका प्रोजेक्ट आसा तो 85% कंप्लीट जाला. 15% इनकम्प्लीट आसा. कॉन्ट्रॅक्टराक टर्मिनेट केल्या, नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केले ना. कित्याक केलें ना हेजेर आमी विचार केला आनी सगळी म्हायती घेतलेली आसा आनी येणाऱ्या काळात नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करून हो प्रोजेक्ट जो आसा तो आमी कंप्लीट करतले फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर. घरांतल्यान म्हेळा उदकाचेर उलयतना पडून उरिल्ली सगळीं कामां पुराय करपाचें ताणें उतर दिलां. पूण त्या खातीर आनीक थोडे पयशे जाय ते आमी केंद्रा कडल्यान घेतले अशें तो म्हणटा. आनी हाच्या फुडें नव्यान येवपी इमारतीक स्वताचे म्हेळ्या उदकाचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प सक्तीचे करतले अशें तो म्हणटा. ज्यो मेगा प्रोजेक्ट आसले तांकां आमी कंडिशन घालतले. ही जी कनेक्शन आसा सिवरेज पब्लीक सिवरेज कनेक्शन आसा ती घेवपाक आमी तांकां कंडिशन घालतले. त्या भायर हायवेची सगळीं कामां फुडल्या वर्सा मेरेन काबार करपाचो आदेश ताणें दिला. हय, नॅशनल हायवे आमच्या काणकोण टू पत्रादेवी हो नॅशनल हायवेचें काम जोरान चालू आसा. हेजें आमी फुडल्या विकाक इन्स्पेक्शन दवरलां. तशेंच मांडवी ब्रिज टू मोल्या हेंय नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा. लोकांक त्रास जाता आमी पळयता. ट्रॅफिकाक गोंयच्या ट्रॅफिकाक त्रास जायना आसतना नॅशनल हायवेचें बेगींतल्या बेगीत आनी क्वॉलिटीचें वर्क जें कितें काम करतात तें क्वॉलिटीचें वर्क म्हणजे काम आमी नॅशनल हायवे करून दवरतले आनी जें 2020 म्हटल्यार हें नॅशनल हायवेचें काम कंप्लीट जावपाक जाय तें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन कंप्लीट करून घेतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 1570 वर्सा स्थापन जाल्ल्या वास्कोच्या सेंट अँड्रूज इगर्जेक ह्या वर्सा 5 एप्रिलाक 450 वर्सां पुराय जातात. ताका लागून इगर्जेन पुराय वर्सभर वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी दवरल्यात आनी निमणे गरजू लोकांक मदत करपा खातीर गूड सॅमेरिटन फंड एकठांय करपाचें तांणी थारायलां शिक्षण आनी भलायके खातीर. ह्या कार्यावळीक 5 एप्रिलाक सुरवात जातली ताची म्हायती 450 वर्साचे समितीचो निमंत्रक फादर गाब्रियल कुतिनोन दिली. पयलीं 4.5 वरांचेर मीस जातले आनी 6.5 वरांचेर सांस्कृतीक कार्यावळ. हे पत्रकार परिशदेक जोड निमंत्रक सावियो मेसियास, फाब्रिका एटर्नी आप्रासियो परेर आनी फाब्रिकाचो भांडारी इनेट कुतिनो हजर आशिल्ले. जेजुरी पार्टीच्या आर्मींतल्यान एक फिरगोजेचे एक भाशेन बुनयादीचो फातर पडलो आनी हे फिरगोजे उद्देशी आख्या मुर्मुगांव तालुक्याक म्हणले भशेन हे भाशेन सेवा हो देवाचें दर परगट जाले सुरवातेक आनी ते पासून आमी हे भाशेन देवाक आदार दिता. आनी एक मुख्य मुद्दो म्हळ्यार हे फिरगोजेचो जावन आसा एक भाशेन सगळ्या धर्माचे मनीस जेन्ना एकठांय रावतात तेन्ना आयज मेरेन ही फिरगोज जाल्यार एक भाशेन सगळ्यांक एकठांय करपाची हाती आसा. एंड आय प्रे दॅट दीस चर्च मे बिकम अ सिंबल ऑफ युनिटी. आय प्रे दॅट थ्रू दीस चर्च दॅट मे God's kingdom may be established. Opening ceremony, and for the opening ceremony we have lined up a lot of things. It will be first the Eucharistic celebration. Before the Eucharistic celebration, there will be the bishop will be welcomed in a different way, and balloons will be released as mark of the celebration, and the logo will be unveiled.
symbolized and which has been conceptualized in such a way so that it brings up all the element of this whatever that we believe. ह्या समितीचो सगळ्यात महत्त्वाचो वावर आसतलो तो गरजू लोकांच्या शिक्षण आणि भलायके खातीर गुड सॅमेरिटन फंड एकठांय करपाचो. Going to establish what is called Good Samaritan Fund. A Good Samaritan Fund is basically a fund that will be established for two basic objectives. One of the things is for education of the people and for the health care of the people. The Corpus Fund will be built with contribution from the farm in the management committee as well as contribution from the managers. वास्कोच्यान आमचो खबराकार इरू महाले. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वर्सावळी प्रमाण मंगळारा जामावलेचो गुलाल व्हडा दबाज्यान जालो. श्री रामनाथ देवाच्या प्राकारांत दामबाबाचे पालखेचेर गुलाल मारलो आनी खिणभरांत देवळाचो पुराय प्रकार रंगबिरंगी रंगांनी भरून गेलो. समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकांनी एकामेकांक वेंग मारीत गुलाल मारलो. गोंयच्या एकवटाचे आनी एकचाराचे दर्शन घडोवपी राती उसरा गुलालाची परब सोंपली. हो गुलाल उत्सव पळय आसा न्ही हो एक व्हडले उत्सव हे संस्थानाचो. अंदू SSCची एग्जाम चालू जाल्या आजच त्या कारणान अंदू क्रावड कमी आसा. पूण हरशीं हे टायमार हांगा उबो रावपाक सुद्दां जागो आसना. लोक चडशे राती बॅट घेवन गेल्ले आसात सायबाची. आनी आतां हो गुलाल उत्सव जातकीर सांजचेय बी खूब लोक येवपाची अपेक्षा आसा. हो गुलाल उत्सव केन्ना सुरू जाल्लो हाजो बरयल्लें कांय ना, इतिहास कांय बरयल्लो ना. पूण म्हाका दिसता जेन्ना साहेब 1565 हांगा येयल्लो मडगांव साकून तेन्नाच्यान हो सुरू जाल्लो आसपाक जाय. हे उत्सवाक गोंयचेच न्ही कर्नाटका, महाराष्ट्रा, केरला, आंध्रा सगळे लोक सगळे जातीचे सायबाची भेट घेवपाक आज येतात. गुलाल उत्सव केन्ना जातलो, खंयच्या दिसा जातलो हाची लोकांक सामकी आस्त आसता. गुलाल लागीं पावलो मागीर लोकांक उमेद जाता गुलाल एक म्हणल्यार. कित्याक सायबाचें हांगा भायर प्रत्यक्ष दर्शन घेवपाक मेळटा लोकांक. नॉर्मली हांगा दर्शनाक सकाळीं 9 लायन सुरू जाता ती सादारण रातची 12 पर्यंत चालूच आसता. म्हज्या अंदाजा प्रमाणे कमीच कमी हांगा 20,000 ते 1,00,000 लोक आयच्या दिसा येवन वतात, बॅट घेवन वतात. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.